फक्त बारीकशे रे आमचे हे आमचो बोनस दवरलेलो हा 3,000 घातलो आणि काय ना. सो जालो आता इश्यू सॉल्व. आयज सांज मेरेन घालता म्हटलं. हा सो तुम्ही आता ऑपरेशन तुमचें हें केलां. आमकां काय लोकांक हेचेर दवरपाचें ना. ताटकळत कोणाचो खोळंबो करपाचो ना हे आमकां खबर आसा. आमी बसीनूच भोंवपी, आमी गाडयांनी भोंवपी मनीस न्हू. आमी ल्हानाचे व्हड जाले, आयज गाडी चलोवंक लागले. आमी स्कुलाक वयता आसतना जावं अशें कामाक वयता बसीनूच वयताले आमी. बायक बीन आमचे कडेन काय नासतालें. पण आमकां तें खबर आसा लोकांक कितलो त्रास जातलो तो. सगळे 48 एक गाडी भायर सरून नासलेली, सगळे आमी वांगडा रावलेले. ओके. सो आता तुमचो परत आहा तो ऑपरेशन चालू हय. आनी हांव लोकांक सॉरी म्हणटा की आमी तुमकां वेटीस धरले. खरें तशें आमच्या मनान नासलेलें, पण कितें करतलो खंय तरी वांकडें केल्या शिवाय हे म्हणटात न्हू, वांकडे मेडीक वांकडे नेम मारल्या शिवाय सरळ येना म्हणटा पळय, तेका लागून मातशें करचें पडलें. आमकां तुमी माफ करात. आमी पयले सारकी तशीच सर्व्हिस दितले. सर्व्हिसे बद्दल आमचे काय प्रॉब्लेम आसचो ना. फक्त मातशें आमगे लोकांक त्रास केले ना. आतां आमचे वयर कदंब हे जाले न्हू, कदंबाचो स्टाफ तेंच्यांनी आमकां हे दिलो करात ते घालतले म्हणून एश्युरन्स तेंच्यांनी दिलो. कदंबाचे ऑफिसर हांगा येयले. ओके. सो सकाळी तेंच्यानी तुमच्या वांगडा डिस्कशन जालें. आतां 15-20 मिनटां पयलीं अर्द्या वरा पयलीं जालें आनी आमी ती गाडी भायर काडली. ओके. सो तुमचो इश्यू म्हणजे आतां सांज मेरेन सॉर्ट आउट जाता. आमकां कितें आमकां फक्त आमचें कितें आहा तें पोटाचें मेळ्ळ्या पुरो न्हू. आमी सगळें कित्याक लागून करता, पोटाक लागून करता कळ्ळें. आनी तुमीच आमच्या पोटार पांय दवरून जर आमी मागीर कशें जगपाचें म्हाका सांग. फक्त पोटाक लागून सगळे जो व्याप चल्ला पळय तो पोटाक लागून चल्ला.